जेरुसलेम शहराच्या रस्त्याने भोंडावून ताका रयाळ सन्मान फाटयतात। अस्सू लोक दुस्माना संगे मेळून ताणें केल्लें सर बरें कोण विसरन काड ताका कुर्सार ताका मार म्हणून बोबो घालतात। ते वांजेलांत आमी वाचता जेजूच्या कश्ट मरणाचो नियाळ करतना त्या मारिफात सशनीक जिवीत आमकां फावो जावं म्हणून मागया। प्रितीच्या भावा भयणीनो, प्राचीन काळ सुरू जाला तेन्ना तावन दंडवणेन आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां अख्खे पुवीस सभे बराबर सोम्याचे सोपास्क सुगूट संभ्रमूंक सुरू करता। हो गुट म्हळ्यार ताचे कश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपण। तो शेवटाक पावोवंक जेजू आपल्या काश जेरुसलेमाच्या शहराक भितर सरलो। देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कश्टांनी आनी कुर्साच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणांत आनी महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भवार्थान आनी भक्तीन दारान दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सोम्याच्या फाटल्यान उसुया। प्रार्थुया। सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोवमोगाळ सासणाच्या बापा, तुजो आशीर्वाद घालून ह्यो ताळयो तूं पवित्र कर आनी संतोषान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देश सर्गीच्या जेरुसल्याक पावोवंक आमकां फोव कर। जैन तो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता। एक दीस जैतुनांच्या म्हणटात त्या दोंगरा बगलेकासच्या बेतपाचे आनी बेतानिया लागीं भोंवतस जेजून दोगां आपल्या शिसांक धाडले अशें सांगून, तुमचे समकर आसा त्या गांवांत वसात, थंय भितर सरतस एक गाडवाचें शिंगरूं ताचेर कोणूच आजून पर्यंत बसूंक ना तसलें बांदलेलें तुमकां मेळटलें। ताका सोडात आनी हांगा हाडात। ताका कित्या पासून तुमी सोडटात अशें कोणी तुमकां विचारी जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा म्हूण ताका सांगा। धाडलेले ते गेले आनी सांगलेलें तशें एक गाडवाचें शिंगरूं तांकां मेळ्ळें। त्या शिंगराक ते सोडयत आसतना ताच्या धनयान तांकां म्हळें, त्या शिंगराक कित्याक सोडटात तुमी? पूण तांणी अशी जाप दिली, सोम्याक ताची गरज देखून। आनी तांणी ताका जेजूशी हाडलें। आपली आंगली ह्या शिंगराचेर घालून जेजूक ताचेर बसयलो। तो वेता आसतना लोक आपली वस्त्रां वाटेर पातळयतलो आनी जैतुनाच्या दोंगराचे देवते लागीं पावतस तांच्या शिसांचो जोमो ताणें केल्ल्या सगळ्या विस्मिता खातीर व्हडल्या ताळ्यान कुशलकायेन देवा कसो वाखाणूंक लागलो। सर्वेस्पराच्या नांवान येता त्या रायाक जय, सर्गार शांती आनी उंचांतल्या उंच वैकुंठांत वाखाणणी। लोकां मदल्या थोड्या फरिजावांनी ताका म्हळें, गुरुजी, मेस्त्री, सोम्या, तुज्या शिसांक बूद सांग। आनी ताणें तांकां असो प्रतिपाळ केलो, हे ओगे रावते जाल्यार फातर बोब घालतले म्हूण हांव तुमकां सांगतां। देवाचें उतर। आतां आमी आशिर्वादीत केल्ल्यो ताळयो वांटच्यो। ताळयो वांटा बेगीन। हे संदर्भात ताळयो वांटून जाल्या उपरांत हांगासर
वेगळांच मागणे म्हणटा ताच्या उपरांत पुरुषां वाचा ऐसो पुरुषां विशेष पुरुषां या पुरुषांवार अनेक पुरुषांवार याजकान निमाणेचे आसा आज याजक पयले वता पयले कुरीस पयले दुंबू आनी तोरीबल ताच्या उपरांत कुरीस कुर्सा बगले वाती उपरांत याजका उपरांत आल्तार भुरगे ताच्या उपरांत लोकांनी भक्तीन 2 लाईन करून ह्या वटेंतल्यान वचून मुखल्या गेटींतल्यान इगर्जे कुशिवेचे आनी तुमच्यो पांयाच्या वणा बायदून इगर्जे भितर सरचें आनी देवस्तुतेन भक्तीन वांटेली जावचें तुमकां समेस्तां परत ह्या देवस्तुतेक मोगाचो सुस्वागत म्हणटा आसतना वाती तळयो आशिर्वाद केल्लो सतरा वांटा ह्या संदर्भांत गीत गावचें दाविदाच्या पुता सदे सोम्याचे नावी घेतात ये इस्रायेलीच्या राया जय जय ताका उन्नती जय 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 दाविदाच्या पुता सदे सोम्यांचे नावी येतात ये इस्रायेलीच्या राया जय जय ताका उन्नती. प्रितीच्या भाव बहिणीनो जेजू वाकणतले ते परजेची देख घेवन आता आमी संतोषान समाधानान सोम्याक वचून फुडें वचूया पुरुषावाक आमी मेळचें हांगासर आशिर्वादीत केल्ल्यो ताळी उरल्या जाल्यार त्यो तुमी घेवन येवच्यो आनी इगर्जेक दवरच्यो.
सौम्याची स्तुती करे तुझी रुजाल्या देवाक तुझ्या नावाडे सियोना जय 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 पुताक दावी केळींदाणे उघडले ना आपले निर्णय सांगा सौम्याची स्तुती करे तुझी रुजाल्या देवा तुझ्या नावाडे सियोना जय 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 पुताक दाविदाचा
सौम्याची स्तुती करे तुझी रुजाल्या देवाक तुझ्या नावाडे सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या देवाक तुझ्या नावाडे सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या सौम्याची स्तुती करे तुझे रुजाल्या देवाक तुझ्या नावाडे जीवनपण उसारो आणि माडांचे ताळे घेऊन भोग मारतली छे तुका उन्नती जेजूचे रुजल्याक येता मोड ऐको लोक ताका मेळो केलो आणि माडांचे ताळे घेऊन भोग मारतलो छे तुका उन्नती सोमी पवित्रेरान प्रवेश जात असताना हेब्रेवांची प्रसाद पुनर्जीवनपण उसारो आणि माडांचे ताळे घेऊन भोग मारतली छे तुका उन्नती जेजू जेरुसलेम येता म्हूण ऐको लोक ताका मेळो गेलो आणि माडाचे ताळे घेऊन भोग मारतलो छे तुका उन्नती एमिसाचे बलिदान जल्मा दिसाक
देवा अर्गसान मिसबिडिता ग्रेसी आणि प्रेसी रावो कर्मल वडो अर्गसान मिसबिडिता मेविल डेसा नित्यादर वडो कुटुंबात देवादीन जाल्या संदेजात म्यामिस्थिता मेविल डेसा नित्यादर वडो अर्गसान मिसबिडिता फ्रांसिस आणि आयरारी सुजा रुजाई वडो देवादीन जॉन बॅप्टिस्ट कर्नेलियो जत म्यामिस्थिता लेतिशा रोड्रिगस लुट्स वडो जल्मदिसाक देवा अर्गसान मिसबिडिता शरीन लविटा ताउरो मिलर मै वडो जल्मदिसा अर्गसान मिसबिडिता मार्गदांतीस प्रतिमा वडो तशेंच सर्फिरगस कुटुंबाच्या त्या समा खातीर विशेष करून संदर्भार मागया आम्हा समिस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास कडून तांचे बसोतां बी मागया दोळे दांपया एक घडी भर सगळी आमची इरादे समी मोकार दवरया. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोवमोगाळ ससनाच्या बापा मनशा कुळा कलतेपणाची देख देवंक आमच्या सडवंदरान मनशा सेम घेवचे आनी कुर्साचे मरण सोंसचे म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणेंत ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन ताच्या पुन्हा जिवंतपणान वांटो मेळोवंक वेळान आमकां फावो कर. त्याच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाईया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. थकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाड दाखयली, म्हजे काड ओडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केन्या आनी थिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. देखून हांवें अकमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतार. देवाची बुडकार. मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयता ती म्हज्यो केळकुळा करता. कोण पळयता तकली दलयता. सर्वेस्वराचेर तो पात्य नासतो नैवे आतां तोच ताका निवार दी. जर ताचो ताका मोग आसा तर तोच ताका सुटका दिवन दी अशें ती म्हणटा. मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. वय सुण्यांनी म्हाका वेडो घाला. खोट्या मनशांनी मुझे धाड घाल्या. तांणी पापसिल्या मुझे हात आनी मोरे पाय. किंसकड म्हजी हाडां हांवें मेजे.
देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सांत पावलून पिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, सैबान तो देव, तरी त्या समासमपणाक तो लबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी कली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतोकन मरणा पर्यान, कुर्साच्या मरणा पर्यान तो विदेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशीवेली बागवाजय म्हूण ह्या नांवाक हरी एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी, आनी परगटी जय म्हूण हरी एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. क्रिस्ताचे पासून मरण पर्यंत, कुर्साचे मरण पर्यंत काल तो जालो. त्या पासून देवान ताका अतिउंच उबारला आनी दिला ताका तें नांव सर्नांवा लुका प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कष्टा मरणाची चारित्र्या. वेळ लागीं पावतस तो जेवणाक बसलो आनी ताजे सवे धर्मदुती बसले. तो तांचे लागीं म्हणालो, हांवें कश्ट सोंसचे आदीं हें पास्काचें जेवण तुमचे संगता जिवीजय म्हूण हांव बोळ चड आशिल्लो. हांव तुमकां सांगतां, देवाच्या राज्यांत असो उद्देश जारी जायसर हें परत्यान हांव जेवचो ना. उपरांत ताणें काल्स घेवन अर्गां दिली आनी म्हळें, ही घेया आनी तुमचे मदें वांटून पियेया. हांव तुमकां सांगतां, देवाचें राज्य येता पर्यंत दाका रोस हांव आनीक पिवचो ना. उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्गां दिवन मोडलो आनी तांकां दिवन म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे बसत ओपून दिवची. हे म्हज्या उगडासाक करा. तशेंच जेवण जाताच काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रगतान तिरकेल्लो नवो करार. तें रगत तुमचे बसत व्हरोवचें आसा. पूण पळया, म्हाका पराधीन करतलो म्हजे सांगता ह्या मेजार आसा. मनशा पोतू देवान थारायिल्ले प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ताका पराधीन करतल्याची गत कितें म्हूण सांगची. अशें करतालो ताजे मदलो कोण जायत म्हूण सीस एकामेकां विसरूंक लागले. ताजे मदें कोण श्रेश्ठ ह्या विशीं सिसां मदें तर्क उठलें. तवळ जेजू तांकां सांगे लागलो, संवसारी राई आपल्या परजां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात. असो अधिकार चलयतल्यांक परोपकारी म्हणटात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाय. तुमचे मदें कोण व्हडलो आसा तो ल्हान जावं, अधिकारी म्हूण आसा तो सेवक जावं. सांगा म्हाका, ह्या दोगां मदें कोण व्हरतो? जेवणा बसता तो की जेवण वाडून सेवा करता तो? जेवणा बसता तो न्ही वे.
तरी पूण हांव तुमच्या मदें सेवा करतल्या सारको आसा. तुमी ते म्हज्या कश्ट अनवरांनी म्हजे सांगात रावलेले देखून जशें म्हज्या बापान म्हाका रजवडकेचे हक्क दिला तशें हांवूय तुमकां तें दितां. तुमी म्हज्या राज्यांत म्हजे सांगात बसून खातल्यात आनी पियेतल्यात. इस्रायलाच्या 12 कुडयांचें पालन करून नित्य सणाचेर बसतल्यात. सिमांव पळय, गोव साळणेर घालून सळिल्ले बरी तुमकां सगळ्यांक साळूंक सैतानान अधिकार मागून घेतला. पूण तुजो भावार्थ दंडळना जावंक हांवें तुजे पासून मागणें केलां आनी तूं फाटीं परतल्या उपरांत तुज्या भावांक थीर कर. पेद्रून जाप दिली, सुमिया तुजे सांगात बंदीत वसूंक आनी मरूंक सयत हांव तयार आसां. जेजून ताका म्हळें, पेद्रो, हांव तुका सांगता, तूं म्हाका वळखनाय म्हूण 3 फावटी तूं बसता पर्यंत आज कोंबो साद घालचो ना. उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो, पयनाक चिरी बुती वा वाणो नासतना हांवें धडलेल्या वेळार तुमकां कांयपुणी उणें पडलें. तांणी जाप दिली, कांय ना. जेजू तांकां म्हणालो, पूण आतां जाचे लागीं चिरी आसा तो ती घेव, तशेंच बुतीय घेव, आनी जाचे लागीं तलवार ना तो आपलो दोगलो विकून पुणी एक मोलाक घेव. कित्याक हांव तुमकां सांगता, खोट्या सांगाता ताका लेखलो अशें आसा ती पवित्र पुस्तकाची सांगणी म्हजे ती जारी जायजय. वय म्हजे विशान कितें सक्कड बरोवन आसा तें खरें जावन येता. आनी ते म्हणाले, सुमिया पळय, हांगा 2 तलवारी आसात. तांणी तांकां म्हळें, तितलें पुरो. जेजू आतां बायसन आपल्या सवये प्रमाणे ओलिवे दोंगराक गेलो. ते सुवातेर पावतच ताणें तांकां सांगलें, तुमी तळणेक संपडनशें मागा. उपरांत एक पात उडयत तितलें पयस तो तांचे तांव वेगळो सरलो आनी दिंबयेचेर पडोवन अशें मागणें करी लागलो, बापा, तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस कर, तरी पूण म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जाव. तवळ सर्गीन तावन एक देवदूत ताका दिश्टी पडोवन दैत दिवन लागलो. आतां ताजें चड संकश्ट आयिल्लें आसता आनी की चड लालेवन तो मागतालो आनी ताजो घाम रक्ताच्या थेंब्या बरी धरणीर गळोवंक सुरू जालो. मागण्याचो उठून तो आपल्या शिसासी फाटीं आयलो. ते कंती न्हिदोवन पडिल्ले ताणें देखले. तांकां तो म्हणालो, कितें न्हिदोवन पडल्यात? उठा आनी तुमी ताळणेक संपडनशें मागणें करा. तो अशें उलोवन आसतनाच थंय पावलो एक लोकांचो मोव. जुदास नांवाचो 12 एकलो तांचे मुखल्यान वाट वन वेतालो. तो जेजूचो उम्मो घेवच्या खातीर ताजे सशीन गेलो. जेजून ताका म्हळें, जुदासा, उमो घेवन मनशा पुताक तूं पराधीन करताय मो. तवळ तांचे भोंवती आशिल्ल्यांनी कितें घडटलें म्हूण समजून तांचे लागीं विचारलें. सुमिया, आमी तलवार काडची? तितले म्हणचे भितर ताजे मदले एकल्यान श्रेश्ठ याजकाच्या एका नौकराक तलवार मारून ताजो उजवो कान कापलो. तितल्या जेजून जाप दिवन म्हळें, सोडा तांकां, तांचें काम ते करूं दीत. उपरांत तांणी ताजो कान आपटून ताका गूण केलो. आपणाक धरूंक आयिल्ल्या प्रधान याजकांक आनी देवळा राखतल्यांक अधिपती आनी मातबराच्या कुशीन घुंवोवन जेजू म्हणालो, एका सोराक दुरूंक आयलेले बरी, तलवारींनी दांडे तोणके घेवन तुमी आयल्यात मो. सदांच हांव देवळांत आसतलो तरी तुमी म्हजेर हात घालूना, पूण ही घडी तुमची आनी पदवी अंधकाराची. उपरांत तांणी जेजूक घेवन श्रेश्ठ याजकाच्या घरा व्हेलो. पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान गेलो. आंगणा मदेंच एकठांय घालून भोंवतणी ते बसून आसतना तांचे मदेगांत पेद्रूय बसून आसलो. उज्या उजवाडान एकट्या जशी बसून आशिल्ल्या पेद्रूक कोण एकल्या चाकरणेन देखलो आनी ताका बरो करून पळोवन ती म्हणाली, होय, ताचे सांगाता आसतलो. पूण ताणें नाकार म्हळें, स्त्रिये, हांव ताका वळखच ना. थोड्या वेळा उपरांत आनी एकल्यान ताका पळयलो आनी म्हळें, तूंय तांचे मदले एकलो. पेद्रून जाप दिली, आडेया, हांव न्हय. उपरांत चड उणें 1 वरा उपरांत आनेकलो बसून म्हणा लागलो, खंडीत जावन हो तांचे सांगाता आसतलो, कित्याक हो एक गलिलियागार. पूण पेद्रू म्हणालो, आडेया, तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी तेच कडये तो उलोवन आसतनाच कोंब्यान सात घालो. तवळ सोमियान फाटीं घुंवोवन पेद्रूचे दिश्ट घाली. आज कोंब्यान सात घालच्या आदीं
तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय. सम्याच्या ह्या उतरांचो पेद्र उगडास आयलो आनी भायर वचून तो गळगळो रडलो. जेजूचो पारो करनाशिल्ल्यांनी ताजी केळकुळां केल्लीं आनी ताका मारलो. ताच्या दोळ्यांक वस्त्र बांदून ताजे लागीं ताणें विचारलें, तुका मारलेलो कोण म्हूण प्रवाद कर सांग पळया. आनी ते ताका आत्मनाचेर जायतीं उतरां उलयताले. दीस उजवडतच जुदेवाची मतबारी प्रधान याजक आनी शास्त्री सांगता मेळ्ळे आनी जेजूक आपल्या सभे उजीर हाडून आयले. ताणें तांकां विचारलें, तूं क्रिस्त वय जाल्यार सांग आमकां. जेजून जाप दिली, हांव तुमकां सांगीन जाल्यार तुमी म्हाका सतमानचे नात, आनी हांव तुमकां सवाल करीन जाल्यार तुमी म्हाका जापी दिवचे नात. ह्या फुडां मनशापूत सरपदवेदार देवाचे उजवेशी बसून आसतलो. तवळ तांणी समेस्तांनी ताका विचारलें, तर तूं देवाचो पूत? जेजून ताका जाप दिली, हांव म्हूण तुमी सांगलें. ते म्हणाले, आनी की साक्षाची आमकां गरज कितें? आमीच ताच्या तोंडांतलें आयकलें न्हय. तितले दीस सगळी सभा उठली आनी ताका तांणी पिलाता मुखार व्हेलो आनी ताजेर फिर्याद मांडून ते म्हणाले, हाणें आमच्या परजेक उपरायट येतना सेजार चक्रवर्तीक खंडणी दिवंक आडयतना आनी आपूण क्रिस्त एक राय म्हणटना आमी ताका धरला. पिलातान जेजूक विचारलें, तूं जुदेवांचो राय? जेजून जाप दिली, तें तूं सांगताय. तवळ पिलातान प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या जम्याक म्हळें, म्हाका ह्या मनशा थंय कसलोच गुन्यांव मेळना. पूण ते आनीक चड दमून म्हणाले, आपले शिकवणेन जुदेयाच्या सगळ्या लोकांक ते उसांबळ करता. गलिलियांत सुरकन हांगा पर्यंत ताची सडावड सडल्या. गलिलिया म्हणलें तें आयकत पिलातान ताजे लागीं विचारलें, हो मनीस गलिलिया गारवे? आनी तो हेरोदेच्या अधिकारिकाल पडटा म्हूण ताका कळीत जातच ताणें ताका हेरोदेसाची धाडलो. हेरोद त्या दिसांनी जेरुसलेमांत आसलो. जेजूक पळोवन हेरोदीक भोव चड संतोश जालो. ताजे विशांत ताणें जायतें आयकलें. देखून जायतो काळ तावन तो ताका पळोवंक आशेतालो. ताणें केल्ली एकपणी असर्यां आपूण पळयतलो म्हणल्या बरवशन तो आसलो. ताणें जेजूक सबातरांनी सवालां केलीं पूण ताणें एकाकी जाप दिली ना. प्रधान याजक आनी शास्त्र्या मुखार येवन कठिण्यान ताजेर गुन्यांव मांडले. शेकी हेरोदीन आपल्या शिपायान सवय मेळोवन ताजी केळकुळां केलीं आनी अपमान करच्या खातीर ताका धवो दोगलो न्हेसोवन ताका पिलाताची पाठी धाडलो. तवळ पर्यंत एकामेकाक दुस्मान म्हणून आसले पिलात आनी हेरोद त्या दिसा तावन परत्यान इश्ट जाले. पिलातान आतां प्रधान याजकांक मतबऱ्यांक आनी लोकां सांगता आपोवन ताजे लागीं म्हळें, हो मनीस लोकांक उपराटूंक लायता म्हूण सांगून हाका तुमी म्हजे सरशी हाडला. पूण पळया, हांवें तुमचे मुखारच ताची तनकी केली. तरी पूण तुमी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादी विशान ताचे थंय म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. तशेंच हेरोदकी मेळ्ळो ना. देखून ताणें ताका आमचे सरशी पाटी धाडला. तर मोर्न फावो जावचें तसलें कितेंच ताणें केलें ना म्हूण स्पश्ट जाता. देखून हांव ताका शिक्षा लायतां आनी सोडतां. पूण ते सगळ्या जोम्यान बोबमान म्हळें, हाका काड, बाराबासाक आमकां सोडून दी. शहरान ताणें उठयल्ले काटायक आनी केल्ल्या खुनयेक लागून हाका बंदीन घालो. पिलात जेजूक सोडीचय म्हणल्या इराद्यान परत्यान जोम्या लागीं उलयलो. पूण ते कुर्साय ताका म्हणून बोबाट मारूं लागले. तिसरे फावटी पिलात तांच्या लागीं म्हणालो, ताणें कितें अन्याय केला? मरणाची शिक्षा फावो तसलो गुन्यांव ताचे थंय म्हाका मेळना. देखून ताका जेरबान मारून हांव ताका सुटका दितां. पूण ते आनीकय ताळो पिंजून ताका कुर्सार मारे जय म्हूण उठपट बोब घालूंक लागले. आनी क्रमेण ताजें हट जिखलें. ताणें मागल्या प्रमाणेच करी जे म्हूण पिलातान हुकूम दिली. खून आनी कट्टाय केल्ल्या आनी अपेक्षे प्रमाणे ताणें सोंड दिलो आनी तांकां जय तशें करूंक जेजूक ताचे आधीन केलो. जेजूक घेवन वेता आसतना शिरन गांवचो सिमाव नांवाचो नाडाक गेल्लो त्या वाटेन पाठी येतालो. तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या कांद्यार तो दिलो. ओडेक लोकां जमू जेजू फाटल्यान वेतालो. तांचे मदलो थोड्यो स्त्री ताजे खातीर रडटाल्यो आनी विळाप करताल्यो. जेजून तांच्या कुशीन गुवंक तांकां सांगलें, जेरुसलेमाच्या दुबानो
म्हजे पासून रडा नाकात, पूण तुमचे पासून आनी तुमच्या भुरग्यां बाळा पासून रडा. अशें म्हणजे दीस येतले. वांजड्यो प्रसूव जावंक नातुल्ल्यो आनी पानो दिवंक नातुल्ल्यो स्त्रियो बागीस सई. तवळ ते परतवांक म्हणटले आमचेर पडा, पर्वतांक म्हणटले आमचेर पडा, आनी दोंगराक आमकां धांपून व्हरा. जर जिव्या लांकडाक अशें घडता तर सुक्या लांकडाक कितें घडना जायत. जेजू सांगता दोग अपराध्यांक ताणें जिवेशी मारूंक वेले. कट्टे नांवाचे सुवातेक पावतस थंय जेजूक ताणें खुर्सार मारलो आनी ते दोगांय अपराध्याकी एकल्या ताच्या उजव्याक आनी एकल्या दाव्याक खुर्सायलो आनी जेजू म्हणालो, बापा बक्षी तांकां, कित्याक ते कितें करतात ते नेणान. उपरांत सुर्तीक घालून ताची आंग वस्त्रां तांणी आपणा मदें वांटी करून घेतली. लोक लागसार रावन पळयत आसलो. ताजे मुखण तांकां केडून म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केले. हो देवाचो क्रिस्त विंचलेलो वय जाल्यार तो आपणाकच बचाव करून. शिपाई ताजी केळकुळां करताले आनी ताजे ससी वचून ताका आंबट वायन दिवन म्हणाले, तूं जुदेवांचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर वो जुदेवांचो राय ही उतरां बरोवन गेल्ली. कळयल्या अपराध्या मदलो एकलो ताजी निंदा करून म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेस्तावंक लागलो, तुकाय ती शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्याक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलीच चूक आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उडाक दवर. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. इतल्या सुमार 2 परां जावंक पावलो आनी 2 परांची 3 वरां पर्यंत सुर्याक धांपण पडलें आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो. देवाळाचो पड्डो 2 वांटे जावन पडलो. तेदवा जेजून व्हडल्यान बोब मान म्हळें, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. देवी गेल्या. उबी रावया. घडयलें तें पळोवन शतपती देवाक ओगलाप दिवंक म्हणालो, निजायकी हो मनीस एक निरपराधी. ही दीस देखून जमो जाल्लो लोक घडलें तें पळोवन आपली अर्दी बडोवन घरां फाटीं गेलो. जेजूचे वळखचे समेस्त आनी गलिलिया तावन ताजो पटलाव करून आयिल्ल्यो स्त्रिय पयस उबे रावन ह्यो संगती पळोवन आसल्यो. आतां जुदेवाच्या अरेमाते शारांतलो जुजे नांवाचो एक निवासी आसलो. तो एक बरो आनी नितीवंत मनीस. देवाच्या राजाचे येण्याची तोय वाट पळोवन आसलो. जुदेवांचे सनेत्री सभेचो सांदोतो, पूण सभेच्या तीर्पाक आनी कामाक ताणें कबलात दिवंक ना. ताणें पिलाताची वचून जेजूची कूट मागली आनी उपरांत ती कुर्सा वयली जाका देंवयली. आनी येदोळ पर्यंत कोणाक दवरूंक नातलो तसल्या कटपांत पकडल्या पोंडान निकेपिली. तो दीस शुक्रार म्हणजे तयाराचो दीस आनी साबात सुरू जावंक थोडोस वेळ आसलो म्हणयेत. गलिलियांतावन जेजूचो पटलाव करून आयिल्ल्यो स्त्रियो ताजे सांगता गेल्यो. ताजे समाधी आनी ताका निकेपिल्ली रीत तांणी चत्रायन पळयली. उपरांत घरा वचून सुगंध द्रव्य आनी माखणी तेलां तयार केली आनी साबात दिसा कायद्या प्रमाणे ताणें विशेव घेतलो. देवाचे उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जिवंत जेजू क्रिस्त तई भोवमगाच्या भावानो, भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, आज आमी ताळयांचो आयतार या जेजूच्या पाशावांचो आयतार आचरण करता.
आनी हाजे सवय भगवंत आपतो आराम करता. एका पिरगतशींत हांव देवकोन जावन आसतना एका सकाळीं मिसा उपरांत एकलें चेडूं म्हाका मेळोंक आयलें आनी तें सांगूंक लागलें, ब्रदर, म्हजो मोगाचो इश्ट आत्तां अवघडाक बाली जालो. हांवें आयकून ताका बुजोवन दिवंक लागलो. ताका जायत्यो संगती सांगूंक लागलो, पूण तें म्हाका म्हणालें, ब्रदर, तुमी म्हाका कितें सांगची गरज ना. हांवें पयस जावन तुमकां पळयलें, देखून म्हजें दूख तुमच्या कडेन सांगूंक हांव आयिल्ली. म्हाका तितलेंच पुरो म्हणालें. हें आयकून हांव अजाप पावलो. तरी म्हाका त्या घडये तेंच सारकें म्हूण बगलें. कोणा वरवीं कश्ट संपूर्ण तरान समजूंक वा ताका अर्थ दिवंक जावचें ना, कित्याक कश्ट एक मिस्तेर जावन आसा. क्रिस्ताची पाटलावदारां जाल्ली आमी समेस्त की आमच्या सुम्याच्या कश्टांत लागीं सासाप आसत. आयच्या त्या कश्टांच्या आयतारा, पाशांच्या आयतारा, तळयांच्या आयतारा ताजे संगी आमी अशें वाचपी जावन आसा. सुम्याच्या कश्टांचो आयतार बोमगाळ भाव भयणीनो आमकां आमच्या काकुळदारा सुम्यातय एक करता. सुम्याचो कश्ट कांय ताच्या जिवितांत जाल्लें एक विंगड घडीत न्ही. बगार सुमी आमच्या खातीर, दुबळ्यां खातीर, पातकां खातीर, समेस्तां खातीर कश्ट जालो आनी कश्ट आनी कुरीस ताच्या जिविताचो प्रमुख वांटो जालो. क्रिस्त मोगाळ भावा भयणीनो, आयची लितुर्ची आमी पळयतल्या पळयलें ताळयो बेंजार कर्ण ह्या देव टेंपलांत कशें जेरुसलेमांत प्रवेश जाल्लो जेजू त्या विशयांत आमी आयकलें आनी त्या प्रमाणे आमी ती लितुर्ची पाळली. आयच्या शुभ परतेन वाचपांत जेजूच्या कश्ट मरणाची काणी आमी आयकली. ह्या काणयेंत लोकां जम्या बरी की आमी म्हणलें आज वाचपी सवाल आमी आमकां विसरचें भोव गरजेचें जावन आसा. लोकां जम्या बरी आमी आमच्या संतोशाच्या काळार मात्र आमी सुम्याक वगलाप दितावंगी. जेजू वसान्ना वसान्ना दाविदाच्या पुता म्हणून ताका जेरुसलेमांत घेतना वसाना म्हणलो उद्गार सवय जेरुसलेमा परजेन जेजूक स्वागत केलो. आनी थोड्याच दिसां उपरांत बोमगाळ भावा भयणी ताच्या जम्यांत ते लोकां जम्या मुखांत विरोध भोव मारले, क्रुसाय ताका, क्रुसाय ताका. थोड्या नमणेचो लोक आसा ह्या समाजेन, कसोय गुंता, कोण्या फाटल्यान धांवता, कशेंय करता. हें जाल्लें घडीत जावंक पुरो 2000 वर्सां पयले बोमगाळ भाव भयणीनो. आसुनी आमी आमच्या समाजीत येतना कशें आमचें जिवीत संतोश आसतना ताका आमी वगलाप दिता, तशें कश्ट येतना सलवणी वा दुखदणी भोगतना आमी ताजेर विस्वास दवरता म्हणलें सवाल बोमगाळ भाव भयणीनो आज आमकां विसरचें भोव गरजेचें जावन आसा. आयतारचें मात्र मिसा घेवन आत वर उबार करून मागोवन उरल्या दिसांनी देवूच ना म्हणल्या बरी आमी जियेता तर आमच्या समाजेन तर आज अर्थ कितें म्हणलें आज आमी आमकां विसरचें भोव गरजेचें जावन आसा. दिसान दीस देव ना म्हणल्या बरी आमी जियेतावंगी. खरो भावार्थ म्हणल्यार केवळ जेजूच्या जैताच्या घडयेक ताका वगलाप दिवचें न्ही, बदला ताच्या कश्टांच्या वेळार ताका सांगत दिवचें आमचें कर्तव्य जावन आसा. पूण जेजू थंय तशें जालें ना. ताचे भितर समाधान आसलें, ताचे भितर संतोश आसलो, ताचे भितर भद्रती आसली, कारण इतलेंच संतोश दवरच्या खातीर तो आशिल्लो ना. दुसरें आज जुदासां बरी संवसारी आशे खातीर आमी ताका विस्वासघात करतावंगी.
जुदास बारांतलो एकलो जेजू सगी चमकालो ताजे शिकवणेन आयकलो ताजी मात कार्यां असर्या पळयलो तरी बोण मगाळ भावा भयणीनो 30 नाण्या गाती ताणें मनशा पदाक गतान परदीन केल्लो सारकें आसलें करूंक आनी दुडू सवलत्यो वा सामाजीक स्थान विसलागी म्हणलें आमी आमकां विसरचें भोव गरजेचें जावन आसा स्वार्था खातीर आमी आमच्या वावरा जाग्यार वेव्हारांत जावं संबंदांत जावं आमची मौल्यां विसरतांगी तळणी येताना देवाक आमी संपटांगी तळणी येताना आमच्या देवाक आमी सणटांगी जेजू आमकां आज विसारता मनशान आपलो जीव उगडून सगळो संवसार जोडलो जाल्यार ताका कितें फायदो म्हणलें आपुरबाचें वाक्य मार्काच्या वांजेलांत 8 वळीन 36 वळीन 8 अध्यायान 36 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा वैमगाळ भावा भयणीनो ह्या भगवंत हप्त्यांत आमचें आत्मावलोकन करया आनी सम्या खातीर आमची आती घेवची प्रमुख योजना तें कितें म्हूण समजोवया त्या सांगता पेद्रू बरी आमी बियेनान ताका नाकारतांगी पेद्रू हांव तुका कितें साडिना म्हणलो एक शीत जावन आसलो सापत केल्लो दैरादीक आपोस्ताल तो सिपायांच्या बियान 3 पडू जेजूक नाकारता लोक कितें म्हणटालो गी म्हणलें म्हूण तो भियेलो जेजून सोसूंक आसा ते कश्ट चिंतून तो भियेलो आपणा जिवाचो त्याग करूंक तो भियेलो वैमगाळ भाव भयणीनो तोटेपटी हेरांची टिका हेरांच्या वेपाराक भियोन आमच्या समाजाच्या लोकांक भियोन आमी मारून रावता हेर आमची जडती करतात म्हूण चिंतून सत उखलून धरूंक नाकारता जेजूच्या कामान पेद्रू सबारपटी नासमाधान व्यक्त केलें तरी पूण जेजू ताका सण घालूंक ना सिरेनाचो सिमाव तुमी आयकलो आयच्या पाशावांत आमी क्रिस्ताचो कुरीस होवंक कुशी व्हरतांगी म्हणलें आज आमी आमकां विसरचें भोव गरजेचें जावन आसा आमी हेरांक कुरीस दिवंक शकता जाल्यार जेजूचो कुरीस आमी वोंक शकतांगी म्हणलें आज आमी विसरया सिरांचो सिमाक बलात्कारान म्हणल्या बरीन सम्यान कुरीस वोंक वेता आसतना सुरवेर तो कुरीस एक वजें म्हूण ताणें चिंतलें पूण ताका एक भाग जावन आसलें केद वडलें ताजें भाग सम्याचो कुरिशाक खान मागन सम्य सांगता पयन करचें सम्य सांगता चमकोवचें ताज्या पाशवान भागी जावचें आमच्या कुटुंबाचो सांदो वळवळटाना आमी ताज्या कुमकेक येतांगी ह्या पयसरावन पळयतांगी दुखाच्या कोणान आसतल्यांक आमी बुजवण दितांगी या आमी ताजे तावन पयस सरतांगी म्हणलें आज आमी आमकां विसरया देवान आमकां ताजे सेवेक आपयता आसतना भोव मगाळ भाव भयणीनो आमी तें आपोवणें कशान स्विकार करतांगी या नाकुशेन आमी फाटीं सरता सबार्द आमकां देव आपयता आपल्या ताज्या मिसावा वावरांत आमी खंयच्या मापान देवाक जेजूक आमचो पाटलाव दिता जेजू म्हणटा कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाक इन्कार करूं आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं लुकाच्या 9व्या अध्यायांत 24 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा भोव मगाळ भाव भयणीनो तर आज ह्या नामाच्या आयतारा तळ्यांच्या आयतारा सम्याच्या कश्टांच्या आयतारा पाशवांच्या आयतारा आमी खंयसर आसांव म्हणलें ह्या कुरपेच्या वेळार जेजू आमकां ताजें सांगता चमकोवंक म्हाका आनी तुमकां आज आपोवणें दिता केवळ रामाच्या आयतारा मात्र न्ही तळये कोण सम्याक वचना म्हणून आमी सम्य सांगता वेचे पगार कष्ट मरणाच्या निमाणा शुक्रार न्हू पास्कांच्या आयतारा म्हणसर सम्य सांगता ह्या निमाणा हप्त्यांत आमी भागीदार जावचें हें वर्तें देणें देवान आमकां दिलां तर आमी मोगाळ भाव भयणीनो भगवंत आपतो आराम करता आसतना सम्य सांगता आमी चमकोवया ताज्या पासावांचा कश्ट सांगता आमी आत आमचो मेळोवया आनी अशें आमचें जिवीत सम्याक आमी भेटलें जावं करया जिवितांत सारकें आसता मात्रगी ह्या ताज्या कश्टा वेळार आमी देवाक वगलाप दिता
संवसारी कुशलायक बोमगाळ भाव भयणो ताका विचारतांगी ना तर चिनयेंत सकनापरा चड श्रेष्ठ म्हणून ताका वैसून काडटा बियान ताका नाकारतांगी ह्या दैरान ताजो म्हजो देव म्हणून उक्त्यान हांव परगट करता ताणें वविल्ल्या बरी एरां खातीर तूं ताजो कुरिसवंक तयार आसा गे म्हणलें आज आमचो सुमी आमकां विचारता तर कश्टांच्या ह्या आयतारा पाशांच्या आयतारा ताळयांच्या आयतारा रामाच्या आयतारा देखून ताळयो आज ताका वजना गितां गायन प्रवेश जातना बोमगाळ भावना आमच्या काळजांत ताका संपूर्ण दिवया आमची काळजां ताका समर्पया आमचो रायांचो राय तो आज सुमी आमचे सांगता कश्ट जातना ताणें आमचे खातीर सगळें सोंसलें आमच्या खातीर आपलो जीव दिवन आमकां सोडवण दिवच्या खातीर ह्या संवसारी आयलो देखून ताजें जैत मात्र आमी वाखाणल्यार पावना ताज्या पाशवांनी आमी भागीदार जावंक आसा चेतना ताज्या पाशवान आमी भागीदार जाता बोमगाळ भाव म्हणून आमी वरत्या बेसांवांनी भरता आनी तें पासांव आमचें बेसांव जावन परिवर्तन जाता तर आज कित्याक कश्ट दगदत आनी मरण पुना जीवन वाट जावन आसा आज भगवंत तो आमी आराम करच्या ह्या दिसा क्रिस्तचो मोग गुंडायन नियाळया मागणे प्राजीत आनी बऱ्यो करण्यो आदरची आमी समर्पणची नवे करया वॉट्सॅपांत एक संदेश असो आसलो ताळयांचो आयतारा सकाळीं जेजू बसून गेल्लें तें गाडाव सांजेर जेरुजलेमा तेच वाटेन तें गाडाव फाटीं चलोवन वेतना तेच सांगता अनेका गाडावां लागीं तें म्हणटालें आज सकाळीं हांव येणेचें वेताना लोक म्हाका संतोशान थाळयो पेटतालो गौरव दितालो आनी आतां कोणी म्हाका कॅर करनात म्हणून तर म्हाका भाव भयणो जेजू सांगता केदळा आमी आसा त्या दळा ताका मोल आसा आमचे सांगता जेजू आसल्यार मात्र आमकां मोल आमकां मान आमकां गौरव आसा आनी जेजू संगी आमी आराम केले भगवंत आपतो आत्मीक पॉयंट म्हाका भाव भयणीनो जेजू नातिल्लें पॉयंट जावचें नाका एका ह्या भगवंत आपत्यांत आमी पांय तेंकता आसतना म्हाका भावा भयणीनो आमी त्या शास्त्र्या बरी परिसेवां बरी ह्या थंय कणतल्या खेळकुळां बरी जावचें नाका लोकां जम्या बरी जावचें नाका बगार जुदासा बरी जावचें नाका बगार पेद्रू बरी सिरनाच्या शिमा बरी वेरोनिका बरी आमी जावया आनी चेतना आमी पेद्रू बरी सिरनाच्या शिमा बरी वेरोनिका बरी आमी जाता जेजूचो पटलाव आमी करता तर निजायकी सम्या संगी आमी चलता ताज्या वाटेन आमी चमकता आनी ताजें खरें सीज जाता आमी ताजो मोग करून ताजे सक्सेसदार जावंक तो आज आमकां आपयतना ह्या वेळा बोमगाळ भाव भयणीनो जेजून बगुल्ले एकसुरपण आकांत निंदा सलवणी असायकपण बगना नियाळ करूंक आज वो भगवंत आपतो आम्हा सर्वांक उलो दिता तर आमी ल्हानाचो शेवडा ह्या देव मंदिरान आज हांगासर पाशांच्या आयतारा सुमेच्या कश्टांच्या आयतारा ताळयांच्या आयतारा रामाच्या आयतारा हांगासर आमी मेळटा आसतना बोमगाळ भाव भयणो सम्या संगी आमी चमकोवया सम्याची वाट आमी सांगया ताज्या कश्ट सांगता आमचे कश्ट मेळोवया कश्ट सम्या संगी कश्टाक आमी मेळयत आसतना जिविताक नवो अर्थ सोमी आमकां दिता तर म्हाका भावा भयणीनो आज ह्या लितुर्जीन आमी पात्र घेता आसतना सर्वोत्तम देव तुमकां अरियेकल्यांगी आशिर्वादांनी भरून आमचे वास्तुदो पासांव आमकां बेसांवांनी भरूं आनी अशें आमचें जिवीत नंदन करूंक त्या सम्या कडेन आमी मागया आमेन. उबिरव्या तरी एका देवात्या सुलम सभावा तू साऱ्या सगळी संगता एकाच देवा सतमंता सर्पद्वेतार बापतो सर्ग आनी पृथ्वीसो दिसत्या ना दिसत्या सर्वस्तू सो रचणारी आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सतमंताम देवा सुकलोस पुतो सर्कळादी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपसल्लो करो देव तो देवातान जल्मला ताका रुसवना बापाच्या सई बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसोत आनी आमचे सोडवणे बसोत सर्गात तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मायेचे उदरी आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत 5 पिला ताका ताका कुर्सार मारलो आनी कस्त मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवान जालो
सरगार सोडलो आणि बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आणि मेल्ल्यांची मरसबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवडकेक शेवट आसचोना. आणि पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता ताव निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताका समा सारको नमस्कार आनी महिमा भव. प्रवाद्या वरवीं उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले स्पेक सत मानता. पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमेन. ह्याच विस्वासान बवरतान आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा त्रिएका देवाच्या पांयतळा आमी समर्पण दिवया. बापा, तुझ्या पुता जेजूची देख घेऊन तांचे जिणेच्या कष्टा मारिफात लोकांक भावार्था प्रमाणे जिवंक बापासाहेब गवळी बाप आणि आजाक मार्गदर्शन दिव म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे ऐक. समेस्त सरकारी अधिकारी आणि समाजाच्या फुडाऱ्यांनी लोकांच्या उदरगती खातीर वावर करिशें आणि शांतीचें रास स्थापीत करूंक गरजाची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे ऐक. आमच्या समाजेंत आणि कुटुंबांनी कश्टांच्या समेस्त लोकांक तुका समर्पिता. तांच्या कश्टाचे परिस्थितीन तांणी भावार्थ सांडिनासतना तुजेर भरवसो दवरून जियोंक आणि तुजी काकलूत अनुभव करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे ऐक. आमचे राष्ट्र रक्षण करता सोजेरांक विविध रितींनी आमच्या कश्टांच्या वेळार आदार दिवच्या वैजांक, नर्सांक, समाज सेवकांक तुजे कृपेन भर आणि तांकां बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी तुज्या पुता जेजूच्या कश्टाची आनी जैताची देख घेवन धैर्यान आमचें जिवीत फुडें व्हरिशें आनी देवसाराच्या सक्तेचेर जैत व्हरिशें कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे ऐक. इगडी बोरदोळे दांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. आमच्या परगांवांत आसात भाव भयणी, तांच्या बसोत, तांच्या कामाच्या भद्रते पासून, तांच्या बऱ्या फुडारा पासून आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आसात पिडेस्त भाव भयणी, तांच्या सर्व बऱ्या भलायके पासून सगळी पिडा सुसून व्हरची कृपा मेळचे पासून मागया. ह्या माध्यमा मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटयता जायतीं जाणां भक्तिकां ती आंतुळणार आसात, आस्पत्रेंत आसात, पळयणार आसात, विविध कामांनी मेतेर जाल्लीं आसात. हे संदर्भात एमिसाचें बलिदान तांकां कृपेचें, बेसांवाचें, आशिर्वादाचें जावं दी म्हूण मागया. सर्गींच्या भोवमुखार बापा, तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पळयणार आमी आसां. तुज्या पुतान सोंसलेले कश्ट आमकां एक प्रेरण. आमच्या जिवितांत ही कुर्सांक वेंग मारन कुर्साचो मोग करूंक, कश्ट संतोशान स्विकार करूंक, धैर्यान फूड करूंक जाय अशी कृपे देणी आमकां निरंतर फावो कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काणीक जमो कर ना पुरुशां वार तुमी येवचें. जेजूच्या कुडीर
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपत वेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागात सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ खणवळ्या बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कश्ट मरणा वरवीं तुजें बक्षणें आमकां बेगीन मेळो आनी आमच्या करण्याक फावो न्हय तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम यजनाक लागून तुज्या दयाळ काळज आमी बगूंक पावो हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्य वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्याचो निरपराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट दगद सोंसलें आनी आपणा फावो नासलेली क्यास्त नसत्या मनशां पासून आपणाचेर घेतली ताच्या मरणान आमच्या प्रात पुसून काडले आनी ताच्या पुना जिवंतपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो सगळो दळपा ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायता पवित्र पवित्र सर्वेस्पर सर्गनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय भोव पवित्र घडी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडा आनी वायन असलें जेजूचें मांस आनी रगसां बदलची पवित्र आत्म्याची घडी कितेंय मागता हांव खंडीत आमी घेता तुमचे इरादे तुमचे कश्ट सुख दुख सोम्याक समर्पिया
बापा करूस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सजीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंत दितानच तेमते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खास परजा तूं जमयता साय देखून बापा कलतेपणी आमी मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी आदल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर ताची साजना पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो परत दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासूंक तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडता सो गुट परगटुया तुझ्या कुसारी पुन्हा जीवन पोळावरी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सडबंदारा आमची सडबंद बापा आमचे सोडवणे पासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरण असो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपण असो आणि निसर्गार चडणे असो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाका जोडल्या तेच बली आतां तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता तिजे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एकत्म आमी जावं निर्मी तुका भेटयलें सष्णीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भगवंत आमकार मरयेच्या तुज्या भगवंत धर्मतांच्या आनी वैभवी रक्षसांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें वेंचून काडल्याच्या दायसान आमकां वांटो मेळो ताजे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टकात मेळ्ळी तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण पावो कर म्हण आमी मागता तुज्या सगळ्या फ्रांसीस आमच्या भगीन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मनियरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक बाबरतान आनी प्रितीमगान थीर कर तुजी म्हजी तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिपडल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजी एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी आनी तुजे इश्टगत ह्या संवसारा अंतरल्या समेस्तां मायपासां तुज्या राजन घे थंय आमी तुजी महिमा बघूं सष्णांत जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मतीन दवरून समयाच्या कश्टांत आमी वाटेली जावंक आमच्या कश्टां जय जोडोंक जायची कृपे दिनी मागोवन समयान शिकलेले मागणे सांगात मागे आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे हेसपलेले आमचिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परात सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार दये करुणेची वितान समाधान संतोष आमकां दी सर्गेचे भाग
आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पुवी सभेच्या बवर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जिये त्यांनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवे आमी दिमी गेल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरोवन मनीसांनी ह्या संवसारी आयिल्ली मतलबी संवसाराच्या गुटमोळेक बली जाल्ली पण सताक साक्ष दिल्ली जिवंत जाल्ली सताक साक्ष दिवंक आमकां आपोवणी दितात ती शिडीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें बाग म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिवितां सांबाळूं आमेन मोगळ बाबडीनो पवित्र कुमगार फकत जिबेर मासेवसो कुमगार म्हणटेल्यांनी क्रिस्ताची कूड म्हणचें व्हडल्यान आनी आमी समेस्तांनी आमेन म्हणून जाप दिवची Pavuzal atmo mozu tuji teilaleta na pavuzal atmo mozu tuka sevkatrekta आजीव रक्ता सोम्या काळजान पेटोवन दिवो तुज्या मोगासो पावोझाल आत्मो मोजो तुजी तैलालेता हाती
उडो घेऊ तुझ्या मासांत बदललो कालसींतलो दाकारो तुझे रग जशे केले हाती उडो घेऊ तुझ्या मासांत बदललो कालसींतलो दाकारो तुझे रग जशे केले जोडू हावे सासनीक जिवीत तुवे तुकास भेटयलो नाम बाबू झालो तो मोसो तुझे कैला लेता नाम बाबू झालो तो मोसो तुका सेकत रेता आशीर्वादा सोम्या कर्जान पेटोवन दिवो तुझ्या मोगाचो नाम पावो जाल्लो आत्मो मोसो तुझे कैला लेता आत्मोह भुकेला काळजांत येसू मिया मोगाक तुझ्या तानेला सांगात दिसू मिया बोऱ्या पोस्तू म्हाका दैवीक सर्गी काणा नाम बाबू झालो तो मोसो तुझे कैला लेता नाम बाबू झालो तो मोसो तुका सेकत रेता Jesus वादी पोगा Jesus सुंदरा Jesus देकुबरा अर्गा तुका Jesus वादी पोगा Jesus सुंदरा Jesus देकुबरा अर्गा तुका सुंदरा जेसु देकुबरा अर्गा तुका जेसु स्वादिक मोगा जेसु सुंदरा जेसु देकुबरा अर्गा तुका प्रार्थुया
भोव मोगाळ बापा आमच्या देवा, अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दोशी केलें. कुर्सार किळालेली जेजूची कूड जाली आमचें खाण, आनी कुर्सार वारयलेलें रगत जालें आमचें पिवन. ताचें मरण आमचो भावार्थ घट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तर ताच्या जिवंतपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावंक आनी बरवशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां फोव कर. त्याच जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बशया मगळ बाबडीनो, पयल्यान पयलें भक्तीन ह्या मिसान वांटिली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देव बरें करूं म्हणटा. आनी भोव शिस्तेन व्हड संख्यान तुमी हांगासर आयल्यात. तुमकां समेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं. अभिनंदन, शबासकी. भोव अपूर्वायन पुरसांव तुमी काडलेलो आसा. शिस्तेन तुमी आयलेले आसात. तुमकां खंडीत हांव अभिनंदन पडयतां आनी सुमी संतुश्ट जावन तुमकां बेसांवांनी खंडीत भरता हें आमचें मागणें. आयच्या मिसांत आमकां देवाचें उतर प्रगट करून कुमो केल्ले आसात. बाप दीपक नोरोनाथ तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. तशेंच बाप रॉबर्ट हांचोय काळजांतल्यान उपकार बावडटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आदल्या आयताराची काणीक 11,905, शुक्राराची काणीक 6,432. तुमच्या उदार मनाक तुमकां देव बरें करूं. आयची देवस्तुती चलून वेल्ल्या फिरगजकारांक अभिनंदन, देव बरें करूं. तशेंच अपुर्बाचें गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या सदस्यांक अभिनंदन, देव बरें करूं. येवच्या ब्रेस्तारा, शुक्रारा आनी शनवारा आनी आयताराची देवस्तुती अभ्यास आज सांजेर 5:30 वरार हांगासर आसतले. देखून देवस्तुती आसलेल्यांनी सोयेस्तांनी सुखां नासतना आज अभ्यासाक येवचें. पुरा देवस्तुती लायव्ह स्ट्रीम आसले वरवीं आमी अभ्यासाक येवंकूच जाय. पवर्ताची प्रार्थना आसलेल्यांनी येवंकूच जाय. आमचे उच्चार आनी आमचें प्रोनाउन्सिएशन सगळें सारकें जावंक आसा. देखून देवस्तुतीचे अभ्यास सांजेर 5 वरार 5 वरार. देखून सर्वांनी सांजेर 5 वरार देवस्तुतीच्या अभ्यासाक येवचें. सांगतास अपोस्तल आसलेल्यांनी एक घडी बरोवन येवचें 5 वराक. तुमकां थोडी हांव इन्स्ट्रक्शन मायेत दितलो, उपरांत तुमी वेचें. पूण 5 वरार सर्व अपोस्तलांनी एक घडी बरोवन येवंक तुमचे लागीं विनंती. येवचो शुक्रार येवच्या शुक्रार निमाणो शुक्रार जाल्ल्यान नोवेनाची मिसां त्या दिसा आसची नात. वड्यांचो मोत्यो आज सांजेर 4 वरार कार्मेल वड्यांत सुनील वेगस, पंपय वड्यांत जेम्स सक्वेरा, रुजाई वड्यांत डॉनी पिरेरा, बेलांकनी वड्यांत फिलोमेना कोर्डेरो 3 वरार, लुर्स वड्यांत अलेक्स रॉड्रिगसाचे घराचो मती आसात. वड्याघरांनी चडी संख्येन जमतीन वांटेली जावंक उलो दिता. येवच्या आयतार पास्कांचो आयतार जाल्ल्यान जमत्यो आसच्यो नात. आयची देवस्तुतीची मांडावळ केल्ल्या धर्म भयणींक, देवस्तुती आयोगाक, फिरगस गोडी परिशदेच्या संद्यांक, वेळार माडाच्यो ताळयो हाडलेल्या गुरकारांक, संसिस्टम आनी इतर सगळी मांडावळ केल्ल्या समेस्तांचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. तुमकां समेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं. आलतार भुरग्यांक देव बरें करूं. सिवडेपीची काबारां आज वा फाल्यां भितर तुमी हांगासर दवरलेल्या बॉक्सान घालचीं. उदार मन दाखोवन कुमक करूंक विनंती करता. ह्या हप्त्यांत सोमारा फाल्यां सकाळीं 9:30 वरार आमकां वाराड्याच्या आजकांक आटो आनी जमत गंटलगट्टे फिरगजेंत आसा जाल्ल्यान आमी थंयसर आसतले. हांव आमच्या खातीर मागा. फाल्यां सांजेर 6:30 वरार रंग तरंग सदर करता बायबल आदारीत नाटक सलोमी आमच्या मंडपांत आसतलो. गडाई करिनासतना वेळार येया. प्रवेश धर्मार्थ नाटका उपरांत प्रेक्षकांक जेवणाची मांडावळ आसा. कुशेचें दान थंयसर दमो करतले. उदार मन दाखोवचें. येवच्या मंगळारा फातिमा वाड्यांत पिडेस्ता तिरमीस रेशमा लोबोच्या घरा मुरगोळी संवर्धनगर सांजेर 5 वरार आसा. सरवाड्या घरांनी पिडेस्ता सवे मिसाक हजर आसूंक उलो दिता. येवचो ब्रेस्तार निमाणो ब्रेस्तार मीस सांजेर 6 वरार मंडपांत आसतलें. त्या दिसाची मांडावळ वेळार करूंक उलो दिता. एका वाड्यांतावन 5 जाणांनी गड्डाई जावन ब्रेस्तार सकाळीं 9 वरार हांगासर केदलां मांडूंक आनी सर्व तरांची मांडावळ करूंक सांगात दिवचो. शुक्राराची
हांगासर शुक्रार कुर्सावाट उक्त्या मैदानार म्हणजे वाठारांत आसले वरवीं ते समागल ताची मांडावळ करूंक आसा जाल्यान ब्रेस्तारा सकाळी 9 वरार कबाड्यांतून 5 जाणांनी कड्डाय जावन येवचें आनी वावरां सांगात दिवचो. देवस्तुती आसलेल्यांनी तशेंच 12 आपोस्तलांनी त्या दिसा मिसाक वेळार येवन पावचें, लेट करचें न्ही, वेळार येवन पावचें. त्या दिसा विशवाच्या अल्तारीक फुलां घालूंक आसात प्रत्येक रितीन कळे आनी आबोली त्या दिसाची सोबाय. देखून तुमी सर्वांनी तुमच्या बेजमेंता वेळार आयिल्ल्या वेळार तुमच्या घरांनी मस्त आबोली आसात, थोड्याच्या घरांनी मस्त आबोली पळयल्यान आनी देखून जायत्या जाणांनी तुमी आबोली आसलेल्यांनी नातलेल्यांनी सगळ्यांनी ह्या परवा ब्रेस्तारा दिसा विशवाच्या अल्तारीक आबोली आनी कळे हाडून दी जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. ब्रेस्तारा सकाळी 9 वरां भितर 9:30 वरां भितर तुमी ती फुलां हांगासर हाडून दिवची. आबोली आनी कळे सडीत मापान येवंक जाय आनी ह्या मुखांतर विशवाच्या अल्तार आमी सोबयतले. तशेंच उपरांत पास्काच्या दिसा उदकाचें आयदन तशेंच पास्काची वाती आमकां सोबोवंक आसा. देखून तुमी वत्ता मापान ही आबोली आनी कळे हाडून दिवंक विनंती. तशेंच येवच्या ब्रेस्तारा मिसा उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा. सर्वांनी आराधना रावचें, उपरांत मौनपणी घरावेचें आनी शुक्रार दिसा सकाळी तुमच्या पुरसोते प्रमाणे 2 पर्यंत येवन मौनपणी आराधनेच्या विशवाच्या अल्तारी मुखार आराधना करूंक तुमकां अवकाश आसा. येवसो शुक्रार मांडो शुक्रार त्या दिसा सकाळी 8 वरार परगट कुर्सावाट उक्त्या मैदानार म्हणजे वाठारांत आसतली. कुर्सावाटीची मांडावळ येवच्या ब्रेस्तारा हांवें सांगले प्रमाणे सकाळी 9 वरांत तावन तुमी करची. त्या दिसा शुक्रार दिसा सांजे 4 वरार मंटपांत शुक्राराची देवस्तुती सेरेमनी आरंभ जाता. त्या दिसा सकाळी तावन 2 पर्यंत कास्केन विशवाच्या अल्तारी लागीं येवन मागणें करूंक अवकाश आसा. त्या दिसा सर्वांनी जिंजवार रावंक आनी मांस मासली काही नासतना रावंक कायदो आसा. येवच्या ब्रेस्तारा हांवें तुमकां येदोळ सांगले प्रमाणे कुमगारा उपरांत सर्तेक एक दान आमी जमा करता. खरेंच मात मागणे उपास त्याग करून उरयलेलें दान कुमगारा उपरांत सर्तेक आमी हांगासर जमा करता. हें दान दुर्बळ्या कुटुंबाक गरबांच्या वावराक आदार जावन आमी वापरतले. येवच्या शनिवारा जागरणेच्या मिसाची देवस्तुती सांजेर 7 वरार उजो बेंजार करचे मुखांतर सुरू जाता. ती मंटपांत चलतली. त्या दिसा जायती मांडावळ करूंक आसा. वेदी, पास्कांची वात, उजो, उदाक इत्यादी सगळी मांडावळ करच्याक धर्म भयणीक आदार दिवंक एका वाड्यातावन 5 जाणां पुणी शनिवारा सकाळी 9 वरार तुमी येवचें आनी वत्त्या मापान सांजेच्या देवस्तुतेक कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. येवच्या शनिवारा सांजेच्या देवस्तुतेक येतना तुमी वाती हाडच्यो. आमच्या बौतिजमाच्यो आंगवण्यो, पवित्र स्नानाच्यो आंगवण्यो नव्यान करूंक आसा जाल्ल्यान वाती जोडूंक आसा. देखून तुमी वाती येतना हाडच्यो. आनी येवच्या आयतारा सकाळी 8 वरार पास्कांचें मीस, पास्कांच्या फेस्ताचें संभ्रम मीस येवच्या आयतारा सकाळी 8 वरार आसा. ताचे उपरांत आगमेंत वांटप आसा. पास्कांच्या त्रिदुमाक मिसां मुर्दम दिवंक गळाय करिनाकात. वेळार तुमी दिया. ब्रेस्तारा आनी शनिवारा आयतारा मिसां तशेंच मुर्दम दिवन वत्त्या मापान आदार दिवंक उलो दिता. तशेंच फेस्ता बाबतींत दान दिवंक कुमो करूंक विनंती करता. पास्काची वात इत्यादी फुलां इत्यादी वत्त्या मापान दान दिवन सहकार दिवंक तुमकां हांव विनंती करता. एप्रिलाच्या 22 आनी 23 तारखेर भुरग्यांक समर कॅम्प आसा. कुमगार मेळिल्ल्या भुरग्यांक तावन प्रस्तुत PUC वेच्या भुरग्यां पर्यंत हें शिबीर हांगासर आसतलें. त्या शिबिराक भुरग्यांनी कड्डायन येवंक आसा. देखून 22, 23, 22, 23 हें शिबीर सकाळी 9 तावन दनपारां 1 वरां पर्यंत आसतलें. एप्रिलाच्या 30 तारखेर याजकी दिक्षा हांगासर आसा. मीस सकाळी 9:30 वरार जायते याजक हांगासर देशी बायले तशेंच धर्मीक याजक हांगासर येतात. 5 जाणां दिवकनाक हांगासर याजकी वोट आसा. ताचे फाटल्यान जायत्यो खर्च आसा. उदारपणान दान दिवंक कुमक कर्ण संघात पाठिंबो दिवंक तुमचे लागीं विनंती करता. मेयाच्या 11 तारखेर पयलो कुमगार आसा. दोतोर येदोळ 11 तारखेर सुरू जाल्या. भुरग्यांनी दोतोरनी सुकोन आसतना येवचें. भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन अलंगर गटाक मांडून हाडटा. APL अलंगर प्रिमियर लीग ह्याच म्हयन्याच्या 27 तारखेर आयतारा
हो स्पर्धो केवळ फिरगजेच्या दादल्यांक आनी युवकांक आसतलो. नांवां दाखल करूंक आयसेमाचे संदे मिसा उपरांत थंयसर पट्टी करून रावतात. तुमी तुमची कोण IPLांत भाग घेतात तांकां तुमी नांवां दिवचीं. परत तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. उबी रावया, समयाचो आशिर्वाद घेवंक आयतें जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तकली बघून समयाचो आशिर्वाद घेवया आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता. घडी ऐका. तुमकां वाड्यांत दिल्ले कुरीस आसात न्ही. बरी करून कुर्सां वाट तुमी केल्या. बरें कुर्साचे भक्ती वण 40 दिसान तुमी आचरण केलां. ते कुरीस येवच्या बरेच तरा तुमी लुकटान गुटलावन भक्तीन हांगासर म्हाका हाडून दिवचें. नमान बाळोक जेजू रोजारी साहेबिनी बघेवन कुर्साचे कुरवेन निवड आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.